सांग्यार कश्टीमळ वाठारांत चिरेखणीत केमिकल वेस्ट आनी बॅरलांच्या राशीक लागिल्लो उजो नियंत्रणांत हाडप चवथ्या दिसा सुरू आसा। फाटले 3 दीस जाले उजो पालोवपी दळ हो उजो नियंत्रणांत हाडपाचें काम करतात। सोमारा फॉरेन्सिक टीमीन ह्या सुवाते वयल्यान केमिकल वेस्ट आनी कोयराचे नमुने तपासणे खातीर व्हेल्ले। केमिकल वेस्ट डंप केल्ले जे जाग्यार ते खणीक उजो लागलो। आज चवथो दीस आसा। 3 दीस जाले जे PWD डिपार्टमेंटाचे JCB घालून ते माती घालून पुरोवपाचे, तशेंच फायर स्टेशन कुडचडे ही टीम 3 दिसांनी दोनी मेळून उजो पालोवपाचो प्रयत्न करता। आतां चवथी दीस आसा। सद्याक जे प्रमाणे अपडेट आसा, आयज खंय तरी जे सकाळी एक गाडी गेल्ली फायर स्टेशन कुडचडे, तेंची गाडी सद्या फायर स्टेशनार आयिल्ली आसा। सद्या जे उजो पालोवपाचें काम करता जे JCB जे PWD डिपार्टमेंटाचे 3-4 JCB आसा, ते पालोवपाचें काम करता आनी सद्या तांकां कुडचड्यार स्टँड बाय दवरलेले आसा। जर गरज पडली जाल्यार फायर स्टेशन टीम थंय वयतली। पूण ज्या प्रमाणे 3-4 दीस जाले हे वातावरण दुशीत जाल्लें आसा आनी ज्या लोकल्सां कडून म्हायती मेळ्ळ्या की जी धुंवर येता, तो स्मोक येता, तेणे टोटली जी विलेज आसा कश्टीमळ तशेंच सरावंडींग एरिया ती दुशीत जाल्ली आसा आनी लोकांक थंय स्वास घेवपाक सुद्दां त्रास जाता। पूण आयज खंय तरी ज्या जाग्यार जे केमिकल वेस्ट डंप उजो लागलेलो खंय तरी स्टँड बाय म्हणून एम्बुलन्स दवरलेली आसा। आयज ते मोस्टली कंप्लीट जावपाची शक्यता अशी फायर स्टेशन जे ऑफिसा कडल्यान मेळ्ळा, पूण जातली काय ना ते डावट आसा। मोस्टली आयज उजो ना थंय स्मोकाचो तो येता, पूण जे स्मोक पूण अकस्मात ते केमिकल आशिल्ल्यान तो उजो पेट्टा। ताका लागून खंय तरी जी कुडचडे फायर स्टेशन टीम आसा तांकां स्टँड बाय दवरले आसा आनी आयज ज्या प्रमाणे मेळटा मोस्टली आयज तो उजो आसा कंप्लिटली एक्सटिंग्विश जावची ही शक्यता आसा। हांव गोमंतक TV खातीर कुडचडेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर।